GSB सेवा मंडलाच्या 68th गणेशोत्सव सेलिब्रेशनचं यूथ ऑफ GSB पळयता आसाची खंयचे एक कार्यक्रम जो जाल्यार ते एक स्टोर रूम म्हण आसता म्हळ्यार आयल सामान पुरा पेटोवचे एक डिपार्टमेंट त्या डिपार्टमेंट राजगोपाल माम हेड करता आसा मस्त खुश जाता राजगोपाल माम हांगा पळयतना तुमगेली ग्रुपाची कशी जाता तुमगेलें काम पुरा आमगेले ऑडियन्स स्वल्प सांगायचे. आमगेले काम म्हळ्यार एक 2 म्हयने फुडें आमी सुरू करतात काम कसन जावं का कशी जावं का एक एस्टिमेशन येता आमकां सकड गायडन्स दिवचें आमगेले कमिटीन मॅनेजींग कमिटीन आमकां गायडन्स दिवचें तांणी सांगचें कितलें जावं का म्हणून आनी ते प्रकार आमी सकट सामान आनी हाडूं आमी हांगा दवरनू आनी रांदप आनी करतले प्रसाद आनी करतले तांणी व्हरता ती आनी पक्कानी उण पडल्यार तें आमी पुर्ती करता म्हणून आमी एवरी डे थंय इन्व्हेंटरी आनी घेवका सकट दिवस आनी एस्टिमेशना भायर गेल्यार आमी तें पुर्ती करून दिवका तें आमी हात वयर करूं ना तशें निमित्ती थोडे आमकां एनालिसीस आनी करपा पडटा फुडल्या वर्साच्यांनी आनी तें करून आमी हें करचें सगळ्याची. आनी कसो पुरो आयटम सांगा देखून वता स्वल्प सांगचे जाल्यार हांगा सुरवे प्रथम म्हळ्यार जेवणा सामान म्हळ्यार धान्य तें सकट आसता तरकारी आसता वेजिटेबल नंतर प्रसादाचे सकट आयटम आसता म्हळ्यार पंचकदायेचे सकट पंचकदाय करचे आप्पे करचे सकट द्रव्य आमी हांगा लागून दिता ती नंतर सण सामानू पिशवी जावं ते हांगाल्या बॅग जावं हांगा ड्रायफ्रूट भरचे ताजे बॉक्स दवरून सर्वय सामान आमी खरेदी करून हाडून दवरतात. मस्त खुश जालें अशीच तुमगेलें काम कंटिन्यू जाता राबो सगळे टिमाक धन्यवाद उलयले खातीर. थँक्यू.